चलवता काळीस मोचे सगळेच तुका काल जाता कित्याक नियाळ तुका सगळेच चलवता देखून आपण सागून पारगूंकूच नवसो एकच उतरार तुज्या वावगीर मोजो देव पोचांगा तेच भक्तीन सत मानता हे सताचे उतार सत सोड मानता देव पोचांगा तेच भक्तीन सत मानता हे सताचे उतार सत सोड मानता कुर्साली पोन आसले एकच तें देव पोन हांगाली पळताय तेच तुजे मनशापण पूण हांव दोनी सता पातेर उसरता आनी दुखे सोरान मागलेच मागता पूण हांव दोनी सता पातेर उसरता आनी दुखे सोरान मागलेच मागता पवित्र साक्रामेंतांत आमच्या मुखार हजर आसच्या आमच्या मोगाळ जेजू अर्घ आनी ओगळाप तुका स्तुती तुका महिमा तुका आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्याय आनी ह्या घडये तुवें आमकां हांगासर येवचें भाग फोव केल्ल्या खातीर तुका जावं महिमा अर्घां तुका मोगाळा जेजू तूं आमचो सदांच मोग करताय हर एक घडी तूं आमचो मोग करताय आमकां राखताय आनी आमकां सांबाळताय आमी तुजें दर्शन जोडूंक हांगासर आयल्या तुजे कडेन उलोवंक आमी हांगासर आयल्या आमची कश्ट बेजाराय इराराय आनी सर आमची दूख काळजाची आनी मोतीची हांगासर हाडून तुजे मुखार आमी दिंब्यांनी सर पडून आसा मोगाळा जेजू आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आमकां तूं आपड आमकां गूण कर आमकां बरी भलायकी दी आमच्या कुटुंबाक तूं राख आनी सांबाळ आमच्या शेजाऱ्यांक राख आनी सांबाळ आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर आमच्या सांद्यांक तूं आदार दी तांकां राख आनी सांबाळ आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक आमकां तुजें बळ आनी घटाय दी आनी सदांच तुज्या संगता
आमचो वावर करूंक आमचें जिवीत करूंक तुजो आदार आनी कृपा आमकां लाभय. हांगासर आमी तुजे थंय येता आसतना हांगासर तुजे कडेन उलोवन पाटी येता आसतना तुज्या संगत येता आसतना आमच्या जिवितांत आसली जडाय आमच्या जिवितांत आसले कश्ट हळू कर आनी हळवायन आनी संतोशान आमच्या घरा वचून आमच्या कामाक लागूंक आनी तशेंच सर्व सांगता एकवट आनी माया मोगन जियोंक आमकां तूं फावो कर. वगळा जेजू सदांच आमच्या संगत राव आनी आमकां तुजो आदार दी. आमी गाबयां गीत हे देवा बापा. सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. Jesu Krista, tu सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. जर आमी बसया. मोगाच्यालो आमचो देव आमचो सांबाळणार आमचो सदांच राखून सांबाळचो आनी ह्या सांबाळणार देव जो क्रिस्ता थंय आमी बाबार्थ दवरता आसतना आमच्या बाबार्थांची येता आसतना तोच आमकां राखून सांबाळून व्हरता म्हणल्या विशयांत आयचे हे किर्तन आमकां सांगता. किर्तन 91 आमी वाचता आमी बरें करून आयकुया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो तूं समजचें खोटें. तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विस्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणातीक पिड्यांतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो. ताच्या पाकाट्या पंदा तुका आसरो मेळटलो. डाळ आनी कावाच ताचें विस्वासपण.
रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोगांत भोंवतले मारीचे पिडेक दोनपराचे नाश करतल्या खरगांक तूं भिवंसो नाय. तुज्या कुशीक 1000 जण मोरण पडटेत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे ससी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबासरसीन पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रक्षाक आपल्या दुताक ताणें आज्ञा दिल्या. पात्राक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी तो तुका सांबाळून धरतले. शिवाचे आनी सर्पाचे तूं चलतलोय. तारून शिवाक आनी वागाक मस्तितलोय. तो तुजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा आनी निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब हांव दिवन ताका दाजोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. मोगाळ भाव भयणीनो, भोव आपुरबायचें किर्तन देव आमकां कशें राखून सांबाळून व्हरता म्हणल्या विशयान ते आमकां सांगता. खंयच्याच घडये आमी वायटाक सांपडनाशें तो आमच्या सांगाता आसा. खंयच्याच मारीच्या पिडेक आमी वळख जायनाशें तो आमकां राखून सांबाळून व्हरता. आमी जाणाव मारीची पिडा म्हणल्यार बरी एक कोरोना वायरस आसले. सगळे बियाण तरतून जायते जाण मरण पावले, पूण देवान आमकां राखला, सांबाळला. आमच्या सांगाता तो आसा आनी आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. हांव चिकमंगळूर आसता आसतना एका पिरगेजेंत एक मनीस धांवून येवन सांगूंक लागलो, फादर ती अस्त आमी दोगी जाण येतना म्हाका आमची फाट धरून आयली. कशें म्हणी धांवून हांव सुकून गेलो. म्हज्या सांगाता आसलो आनी एकलो त्या अस्तीन ताका धरणेक मारलो आनी तो मेलो. म्हाका राखलो. हांव देवाचो जावन आसतना देवान म्हाका सोडून घालूं ना, पूण ताची बिरमत आनी तो धडधड्यान सांगता म्हाका त्या पासांतलो, म्हाका त्या अस्तीच्या पासांतलो म्हाका निवारण सोम्यान म्हाका राखून सांबाळून व्हेला. तर हो एक मनीस ताच्या जिवितांत तो म्हणटा, ह्या अस्तीच्या पासांतावन म्हाका निवारलें, म्हाका राखलें. तर स्वामी आमकां हर एक घडीतांनी आमकां राखून सांबाळून व्हरतलो स्वामी जेजू क्रिस्त तसो हांगासर आसा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत. ताच्या ससायकाल ताच्या सावळेंत हांगासर आमी आसाव. आमच्या दोळ्यांक तो दिसना जाल्यार बावडताच्या दोळ्यांनी आमी पळयता, पातयेता आनी ताचे तरान आमच्या जिवितांत आमी जोडटा आनी घट जाता. आनी तेंच आमच्या तसो आमचो आसरो म्हणल्या विशयांत जाणा जावन तेंच आमी गायन करया. गीत तुंस म्हजो आसरो. सोम्याची स्तुती पुस्तक पेज 102 कांतार C14. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो
सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या संगेर तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, सौम्या हांगा हांव आसा, सौम्या हांगा हांव आसा, सौम्या हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, जेजू हांगा हांव आसा, जेजू हांगा हांव आसा, जेजू हांगा हांव आसा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो उजवाड, तूं म्हजी घुमट सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो उजवाड, तूं म्हजी घुमट सुवात, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेर तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, सौम्या हांगा हांव आसा, सौम्या हांगा हांव आसा, सौम्या हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, जेजू हांगा हांव आसा, जेजू हांगा हांव आसा, जेजू हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटनाय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटनाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेर तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा,
hawaasa hanga hawaasa Angga mi asau somia mukar tacha dawulongku antasens tacha aikonku antosam ka kita sangta pavitra pustakanta mulya visanta mi aiko ya bosulakadanta devacha uttara mi aiko ya sama devacha vanjalante vasap उपरांत जेजू दोनीर सोडलो ताचे शिशी ताच्या संगता गेले अशें आसता आसतना सरोवरांत एकसने एक व्हड वादळ उठलें दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं पूण जेजू न्हीद काडटालो तो वळू ताचे शीस ताचे सर्सीन वचून ताका जागोवन म्हणालें सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडटाव जेजू तांकां म्हणालो तुमी कितले भिजूड कित्याक कितलो उणो बाबार्थ तुमचो आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें हें पळयल्लें मनीस विस्मीस जावन म्हणा लागले कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लागून ताचे उतार आयकतात देवाचे उतार हे मगाल भावा भयणीलो ह्या देवाच्या उतरांत आमी आयकलें दोनीर वेता आसतना त्या शिसांनी आपोस्तलांनी तांचे जायते प्रयत्न तांणी केले म्हळ्यार दर्यांतूच ते आसले खंयचेच फूड करूंक ते शिकल्ले पूण आतां तांचे वरवीं कांयच करूंक जावना आपूण बुडोवन मरता म्हणल्या विशय स्थितीर आसता आसतना तांकां उडास आयलोसो जेजूचो सोम्या आमकां पाव आमी बुडोवन मरता आमच्या विशयान कांय चिंतेनाय गे आनी जेजू तक्षण उठता आनी ताचें वादळ तण करता मोगाल भावा भयणीनो दर्याचें वादळ जेजून थांबयलें आमी विशाल ह्या दर्यांत आमचें पैण करता आमची दोणी सदांच ह्या विशाल संवसारांत दर्यांत आमी मुखार मुखार वेता जायते पटी आमच्या जिविताकी नानांत तरांची वादळां थंयसर लारां मारतात आनी आमची दोण आमच्या जिविताचो वैरपंदा करता आनी वैरपंदा जाता आनी त्या वेळाचेर कोणाच अशें आमी वचो आपोस्तलांनी म्हळें सोम्या आमी बुडोवन मरता आमकां बचाव कर आनी अनेका संदर्भार ते लोक ताचें खावन जेवण येता आसतना आनी ताका सोडून वेता आसतना जेजून ताच्या आपोस्तलां म्हळें जावन आसा ते पुरा गेले तुमी येतात की तांच्या सांगाता आनी सिमांव पेद्रू म्हणटा सोम्या आमी कोणा लागीं वेचे तुजें तें आसा उतरां ससण जिविताचें आनी तुजेर पाती येवन आमी तुजो पाटलाव करून आयल्या तुज्या सांगाता आमी रावोंक कोणा ससी आमी वचों खंय आमकां जिवीत मेळात तुजें तें मात्र आमकां तें जिवीत मेळटा तुजें तें मात्र आमचें धैर्य आनी आमचो बरवसो जावन आसा तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत सदांच आमी सोम्याक लालेवन सोम्या सांगाता रावन सोम्या सांगाता जियोवन आमचें जिवीत बरें करूंक संसाराचें जिवीत आनी तशेंच समाधानाचें जिवीत करूंक आमी मागया तसो जेजू क्रिस्त आमकां सदांच ताचो सांगात दिवं दी ताचो आदार आमकां दिवं दी ताची घटाय दिवं दी आनी आमकां बळवंत करूं दी सदांच ताका आमी आपोवया आमच्या सांगाता रावोंक आनी गाभ्या गीत जेजू आपयता Page 20, Kantar A34. जेजू आपयता जेजू आपयता
Jesu apoita, Jesu apoita, maka duka gopal tapya, Jesu apoita, duka amchi pusta. Pusta Daihan amka berta Kencai kerye Ulon yari Tersyar Jesu lagi asa Kencai kerye Ulon yari Tersyar Jesu lagi asa Jesu apoita, Jesu apoita, maka duka gopal tapya, Jesu apoita. Jesu apoita, Jesu apoita, maka duka gopal tapya, Jesu apoita, Jesu apoita. आमकां सर्वांकी सोम्यान आपयलां ताचे सस्तें रावोंक ताच्या सांगाता आमचें जिवीत करूंक ताचे सांगाता आमचें जिविताचें पयण करूंक सदांच सोम्याचो सांगात सोम्याचे सांगात पळोवन आमच्या जिवितांत आमकां खंडिसावन गरज आसा आमचे दिश्ट ह्या साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूचेर आमी खंडचोया आमच्या जिवितांत जायते आमकां मागोवंक आसा जायते ते सवा आमचे लागीं आसात ह्या वेळाचेर एक घडीभर आमचे दिश्ट सोम्याचेर लावया आनी मागया आमची सर आमचे जिवीत आमचें कुटुंब आमचे सेस सांबार आनी आमकां सर्वांच्या आमच्या गांवच्याक सोम्याच्या पांयार दवरया प्रत्येक तरान आमी हांगा आयल्या आमचे दूख बेजाराय आनी पुरा हें पुरा आमच्या सोम्याच्या पांयार दवरून आमी मागया आनी देवाचे जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया Sa
वेच्या हस्कत विश्व्याक भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांयच्या स्पिरिताक समासमी नावाटा आमेन. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Pagewon Padre Pio Bapa प्रकाश पुरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सजाक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत चडलोय. फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेव सदां दुर्साचो कुरव जोडलो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सजाक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर व्हांवून देवाची वळख दिली. मागल्यान प्राचितान जेजूक वेगो शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सजाक आमी देखीन तुझ्या चांपी हो आमा पासो विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापोचीन यासाक सांग पाद्रे पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते भाग फावो केले. ताच्या विनातीन कितें हांव हांगा अत्रेगून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवचे आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन.
ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटले बडया आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळचें कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरें करपा बरयलें सम तुजे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचें जेजू ती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या स्वाधीन स्वता सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सच्चो साव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय मागल्यार म्हजो सतीचो बाप तुमकां दितलो आपल्या बापा कडेन तुज्या नांवी मागता ते म्हाका फावो कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरें करपा बरयलें सम तुजे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचें जेजू देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत्य साव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराची नात आतां हांव मुखेल तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवंसो म्हाका आसा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरें करपा बरयलें सम तुजे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचें जेजू ती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या स्वाधीन स्वता सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कष्टलाते दया आमचे निर्भागी पत्यांचेर तुजी काकूळ दाखय तुझी आनी आमची मोवाळ हांवें मरियेच्या केस आनी गुलाबी काळजा बरीफात आमचे लागीं आमची कृपा तूं आमकां लाभय नमानी काकुळचे माये आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी मागता आमी पंचशी येवची बाळका या दुखाच्या कोणात आसा आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकाय हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पडटी आमी आपदेशा उपरा तुजे कुशीचे फळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोभी आमकारी मरिये सांज उजे जेजूच्या पस्क्या बापा विनंती कर सांपियो लदीन सांपियो विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या विनंती कर सांपियो आवय बापायक कालचो जावन जियेल्ल्या विनंती कर सांपियो कष्ट अनवरांत तिरासण सांबाळलेल्या विनंती कर सांपियो फ्रांसीस आशिसाच्या पटला उदरा विनंती कर सांपियो कापोजीन वर्दीच्या अलंकारा विनंती कर सांपियो सोम्याच्या पाशावाच्या गायांनी नटलेल्या विनंती कर सांपियो युकरिस्ताते भक्तीन भरलेल्या विनंती कर सांपियो कुमसराच्या सक्रामेंता मरी पात्र बापाची काकुळत दाखयलेल्या विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शान विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरासण सांबाळलेल्या विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणांत कलतो जाल्ल्या विनंती कर सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावरलेल्या विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या वैजदान विनंती कर सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशान विनंती कर सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा विनंती कर
Sampiyo ama baso vinatikan. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयेक आपण दिवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवंत फ्रांसीस आसिसाच्या शेतांत क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आणि पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां कृपा देण्याने बर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिपान आशीर्वाद. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आणि तुमची दया करो. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरल्या भक्ती मनाक घेवंक आणि तुमची मागणी फळादी करो. आमेन. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या रडता व्हडा मनान तुका लग्नता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या हातीर आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिराक तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या रडता व्हडा मोलान तुका लग्नता. आयच्या मिसांत त्या सवा ह्या परी आसात गोवियस कुटुंबान मरण पावल्यास संध्याक आनी तशेंच देवादीन मास्करेनास कुटुंबान मरण पावल्यास संध्याक इस्तितात जॉर्ज आणि बेनेडिक्टा गोवियस. देवा लाभल्या सर उपकारां खातीर अर्ग आमी इस्तिता डॉक्टर अल्फ्रेड फ्रांसीस फारायस. कुटुंबान मरण पावल्या संध्याक घरच्यान आमी इस्तिता सेलेन मिनेझस आनी कुटुंबाची. गरजेवंतांक आनी पुलगंतांच्या आत्म्या आमी इस्तिता पामेला क्वाड्रस. देवादीन जोसेफ क्वाड्रसाच्या आत्म्या आमी इस्तिता प्रमिला क्वाड्रस. देवादीन लिल्ल पिंटोच्या आत्म्या आमी इस्तिता जॉन कॉनी. देवादीन मार्सेल आणि एलिझा डिसिल्वाच्या आत्म्या आमी इस्तिता रॉबिन ग्लॅडिस. आणि त्याच्या सावा खातीर आणि आमच्या त्या सावा खातीर या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्ताचे मोगाळ भाव आनी भयणीनो आज पवित्र सभा गोब्राचो बुधवार ह्या सिंधीचो बुधवार संभ्रमता आनी ह्या सिंधीच्या बुधवारा मुखांत खरेंच मातसो काळ आमी प्रारंभ करता. वय कृपेचो काळ जावन आसा. आमच्या आत्मीक जिविताचें पयण आमी करता आसतना आमी सारक्या तरेन आसांक घे म्हणलें पळोवंक प्रत्येक तरान आमच्या आत्मीक जिवितांत एक घडीभर रावंक आनी थंयसर आमच्या जिवितांत पळोवंक आनी तशेंच सारक्या तरेन मुखार वचोवंक आमकां एक आदार जावन आसा. वो खरेंच मातसो काळ आमी बऱ्या तरेन काळून घेवन तो दुखाचो काळ न्ही मगार आमच्या आत्मीक जिवितांत परतोवंक देवा ससन येवंक आनी देवाच्या कृपेन वाडोवंक आमकां हो काळ जावन आसा. हो काळ बऱ्या तरेन पळय करूंक देवा सादर आनी कृपा आमी मागया. सर आमी पातकी जावन आसा अस्कस जावन आसा. ह्या ह्या वेळार सर आमची पातकां अस्कत गाय आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. देवाच्या पांया तळ दवरया. देवाचें बक्षालें मागून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमी भाग घेवंक आमकां आमी तयारी करया. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट बंदण्यो आमी दामून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दंडोवण आमी आज सुरू करता. ती शेवटा पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणयेच्या झुजांत आमकां जैतवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पर म्हणटा, उपास करून रुदान करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी मोजेसरची येया, परतून येया. तुमची काळजां पिजा न्हय तुमची वस्त्रां. सरेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा? तो आपलें मौन बदलीत सुरसुरात आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सरेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलयो आनी पिवान अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतरी वजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा आनी पयज सभा जमया. मालगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमा करा. दुदाच्या बळकांक पर्यान न्हवरो आपले कूड सोडू आनी व्हंकाल आपलो पालांग. द्वार मंटपा आनी वेदी मोदें याजक आनी मन्यारी रुदान करूं. आनी म्हणू सरेस्परा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दायजांक केण्ण्यांक मात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो केबडयो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सरेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकुळट केली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. बोकणवाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसोन काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तोंडखाण व्हरी नाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. सा पावलून कोरीत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पतकाचे कत नातल्यांक देवान आमचे पासत पतकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदेशी
देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवतावन तुमी घेतल्या ती कुरपा व्यर्थ करन घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होस तो आईन काळ, होस तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. आज तुमची काळजां दारूण करी नाकात. बघा सर्वेस्पराचो थाळो आयकाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदार नासे सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कापाटी सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें सांगून तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुवें दान धर्म गुठाण तुजें दान धर्म गुठाण जावं आनी गुठाण केल्लो पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोणशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरें सांगून तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवचे आपल्या सारकेंच भोंगयतात. खरें सांगून तुमकां सांगता, तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुज्या मुखां मोळदू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठाण केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतार ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, प्रख्यात बरयणार अँटनी डी मेल्लो तो ताच्या बुकांत अशें सांगता, एका मार्केटींत थोड्यो पोरण्यो वस्तू थंयसर येलामाक दवरल्ल्यो आनी येलामाक दवरल्या मदें आसलें एक वायलीन तें पोरणे जाल्लें आनी त्यो वस्तू काडून तो येलाम करतना ते
वायलीन काडटा सकाळां दाखोवन ते अलार्म करता ताचें मोल सांगता 50 100 कोणीच गण्य करूं ना तें पोरणे जालां म्हूण सांगून ते कोणेंच तें काण घेवना तशें ताणें दवरलें फाटीं मागीर करया म्हूण सांगून आनी उरिल्ल्यो वस्तू ताणें अलार्माक केल्यो आनी त्यो सगळ्यो गेल्यो आनी तशें म्हणटा आसतना एकलो प्रायवंत मनीस सभेन जावन आयलो आनी तें वायलीन ताणें बरेंकन पळयलें आनी ताचे वयली धूळ सगळी ताणें पुसली आनी त्यो स्ट्रिंग्स ताणें सोमा केले आनी तो दांडो खाणगून तो खेळोंक लागलो आनी ताचे तावन आयलो एक नाद बरो नाद आनी ह्या वेळाचेर तो अलार्म करतलो ते वायलीन काण घेता आनी लोकांक दाखयता आनी म्हणटा आनी हाका पयशे म्हणटा 100 200 म्हणटा आसा ते सडीत मोलाक गेले सगळ्यांनी ताका मोल बांदलें आनी अशें मोलादीक जावं पावलें कित्याक तें मोलादीक पावलें ते त्या स्ट्रिंग्सान त्यो बऱ्यो करून ताणें पुसले आनी थंयसर स्ट्रिंग्स ताणें ट्यून केल्यो आनी थंयसर ताचे तावन एक नाद आयलो आमच्या आत्मीक जिवितांत तशेंच जावन आसा आनी हो प्राचितसो काळ देवान आमकां दिवचो एक कुरपेसो काळ आमच्या आत्मीक जिवितां भरिल्ली धूळ ती काडूंक पुसूंक आनी आमचें जिवीत सारकें ट्यून करूंक आनी थंयसर ट्यून कर मुखार सरोंक आनी आमच्या आत्मीक जिवितान नवसनी जोडून आनी देवाच्या कुशीन देवाच्या सताच्या वाटेन चलोवंक आमकां एक कुरपेसो काळ जावन आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी त्या देखून ह्या करिज्माच्या काळार कितें करीत जाय म्हणल्या विशयांत आयच्या दोनी वाचपांत तिनूय वाचपांत आमी बरेंकन आयकलें पयलें वाचप जोएल प्रवादीच्या ग्रंथांतलें जोएल प्रवादी सांगता उपास करता आसतना तुमी उपास करता म्हूण दाखयनाकात आनी तुमचे वस्त्रां ते पिंदिनाकात बगार तुमच्या प्राचितेचेर जावन तुमची काळजां शिना म्हणटा भायल्या तुमच्या देखीक दाखयनाकात वस्त्रां बिंदून तुमी प्राचित केला आनी तुमी उपास केला म्हूण सांगून बगार तुमचे हृदयान तुमचे काळीज शिंदा थंयसर काळजांत आसलें खोटेपण भायर गेला आनी तें नितळ करा पुसा नितळ करा म्हूण सांगता आनी तशेंच जेजू क्रिस्त सांगता तुजें दान धर्म उपास आनी प्राचित करता आसतना कोणाकच दाखोवन करचें न्ही आनी देखीक करचें न्ही बगार ते खऱ्या मनान आत्मीक नवसनी जावन आमी करीत जाय म्हूण सांगून पयल्या सुवातेर तुजें काल्याक आमकां मागणें आमकां गरज आसा मागण्या मुखार देवाक लागीं सरोवंक देवाचो सांगात आमच्या जिवितांत आमी भोगोवंक आनी तसोच आमी कसो भोगला की आमच्या कुटुंबांत ते मागणें आसा करूंक सांगाता येवन मागण्यो करूंक आमी मागता म्हणलें दाखोवंक न्ही बगार सकाळां दाखोवचें न्ही आमी भाग्यवंत मनीस म्हूण आमी दाखोवचें न्ही बगार पयल्या सुवातेर आमकां गरज आसा आमकां गरज बसता मागण्याची देखून गरज आसता आसतना थंयसर देवा लागीं येवचें देवा लागीं मागचें खरेपण उलोवचें आनी आमच्या मागण्या मुखांत आमी देवाक मोगाचें जावचें आनी देवाचो आदार आमच्या जिवितांत घेवचो जावन आसा दुसऱ्या सुवातेर तुजें उपास करता उपास आसा आमकां करेजमांत उपास आसा सिंधुचो बुधवार आनी निमाणो शुक्रार कड्डाय असो आनी करेजमांतले हर एक शुक्रार मास खावंक ना म्हणून आडू व्हरला म्हणून पवित्र सभेन केला पूण ते 2 उपास आमकां 2 उपास करूंक आमकां थोडे फावटी कश्ट मारतात हे उपास करतानाय तो दाखोवंक न्ही बायला देखीक दाखोवंक न्ही तुमचें तोंड भोगोवंक न्ही बगार तो उपास करीत जाय आमच्या पातकाची ते परिपण जावन आमचें जिवीत बदलोवच्या खातीर उपासा वरवीं आमी शिकता हे री आमचे बरेच कश्ट जाता तांकांय बूक ताण आसा म्हणल्यार समजोवंक आनी तशेंच कितें आमी उपास करता उपासा वरवीं करता उरयता ते दबळ्या धाकट्यांक दान जावन दिवंक आमी करचें जावन आसा उपास आनी तशेंच तुजें दान धर्म करता आसतना तूं तुजो कोंपूंक नाका हांवें सकाळांक दिलां म्हणून इतलें दिलां त्या इगर्जे इतलें दिलां ह्या इगर्जे इतलें दिलां तें बांदूंक हांवें इतलें दिलां हें सांगून वचनाका बगार तूं गुपित्तरान कर गुपित्तरान केल्यार देव तुका म्हणटा हेर तुका म्हणटात सर तुजे विशयान उलयतात आनी बरेंपण जाता एकलो म्हणा लागलो फादर ताका कितें उणें
ताचेर मस्त आसा ताणें कितेंय दिवयेत तुमकां उलयनाका ताचेर कितें आसल्यार तें ताचें तुजें तें ताचेर आसल्यार ताणें तें दिजें म्हूण ना तुका कांय ताका तें रूल ना दिजें म्हणून तो कितें दिता जाल्यार ताच्या उदारपणान तो दिता आनी ताजे कोण आमी सांगचें न्ही तो ताचेर मस्त आसा ताका कितलेंय दिवयेत अरे तें ताचें तुजें कांय ताच्या तूं कोण देखून हेरा विशयांत आमी बोट जगचें न्ही या आमी दिलें म्हूण आमी सांगचें न्ही बगर आमचें उदार म्हूण आमचें तो सॅक्रिफीस आमच्या जिवितान करचो देवान म्हाका दिला आनी दिल्यांतल्या हांव हेरांक दान धर्म करता दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजां पावता आनी थंयसर आमी कश्ट तल्या सांगता आसा म्हणलें दाखयता तें जावन आसा खरें दान धर्म आमच्या जिवितान मोगाच्या भावनान भरिल्लो तर हो खरेंच मातसो काळ देवान आमकां दिल्लो हो खरेंच मातसो काळ खरेपणी जियोन उपास मागणे आनी तशेंच दान धर्म आमच्या जिवितांत तें दवरया आमकां जायतें आमकां आमी चड चड बऱ्या तरेन वावरूंक आनी तशेंच आमी वाडोवंक व्हड जावंक आनी तशेंच एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां लाभाशें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक प्रत्येक तरान मागया आमेन. मोगाल भावा भयणीनो प्रार्थीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खोशी आसा म्हणून दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतेन मागोया. देवा आमच्या दयाळ बापा कालते जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पाताक रडोवन प्राचित केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दयाळेन आमच्या मागण्याक कान दी. वो गोबोर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कणवाळायन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचित काळाची दंडोवन शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गोठो नितळ काळजान संभ्रमूंक आमकां पावय. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. Page 246, Kantar I6. Bogo somia, Patka
तुझेर हांवें बाबा लागले गुन्या हांवें केलो गुन्यांवकार जावन हांव जल्मालो पातकांत गरजा मावलो बोगोस सोम्या पातकां मोजी बोगोस बोगोस सोम्या पातकां मोजी बोगोस पोळे निश्कापट मोनातय सोम्या संतोष पावताय आनी अंतस्करणान म्हज्या जाणवाय तूं शिकयताय बोगोस सोम्या पातकां मोजी बोगोस बोगोस सोम्या पातकां मोजी बोगोस ईसो पातू म्हाका शुद्ध कर नितळ हांव जातलो तूं म्हाका इनाम प्रसड दोवो हांव जातलो बोगोस सोम्या पातकां मोजी बोगोस घे सोम्या जीवन म्हजें जें म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व म्हजें ह्या उड्या वायना सवें घे तूं सोम्या काळीज म्हजें आलतें बोळें घे तूं घर कादय ताचेर सारकें तुजें मोगान तुज्या तूं तें भर घे सोम्या जीवन म्हजें जें म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व म्हजें ह्या उड्या वायना सवें भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळवे आमच्या नित्य भविष्य सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं कणवळ्या बापा प्राचीत काळाच्या सुरवेर हो यज्ञ आमी तुका दाबाजान समर्पिताव प्राचिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दामोवंक आमकां बळ आनी आदार दी अशें पथकांतले नितळ जावन जेजूच्या कस्ता मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया अशें आमी करो फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा
सरकाळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडोवन दितना अवगुणाचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आसर्गी सोसळ दळबार तुजी तोर मायमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस पत्तो सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नाविये काकाचे. सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कस मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचे रगात पथकाचें बोगसताने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासा करात. बाबा तसो गोड परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुन्हा जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तरिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार बरे देवाचे माये संगाती साजुजेचो सपती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सम्याची साधना बना धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना भक्तीपणान आतां आमी म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळची सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. वो जेजू आमकां जिवीत दिवचो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपेल्यांत आमी सुभागी. म्हाका फवना पूण म्हाका भलायकी मेळटली. कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो. कावणे तावून खुर्सा पर्यान मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोगतो. सोमी कितलो उदार काकुळतीचे भांडार सर्वांक दिता आदार. बगसूंक सदां तयार रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें खुर्सार आमचे पासो दीस रात मागता तो सर्गार. क्रिस्ताचो मोगतो. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो पीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो. मोसुरताचे तैना दुसऱ्यांचो मातुस्को हांकारताचे तैना कितलो बळो कालतो. आवयचो मोग पर्यान लजे घालचो मोगतो. थंयसर कोणें एक दोळ देका नासलो मोगतो. क्रिस्ताचो मोगतो. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो. कोणें सांडल्यारी आमकां तो सांडिसो ना. कोणें फोटयल्यारी तो फोटोंक सोना. ताजे
परवोसया आमी दुस्मान नाटताना ताये संगे जियेतेल्या कंदून नासताना ससनाच्या सासरा क्रिस्ताचो मोगतो तसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जातो मीठ बीन नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, रातचीच काळाची आमची दंडोन तुका मानो आनी तेचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखात मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो सवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार सम्या देण एक आमचे मागणे. आमचे बाप तुजे मुखार पावोन दी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो प्रार्थया. मोगळा बापा, आमचेर तुवें सांत पेद्रो पाद्रे पियोच्या विनवणेन वतलेल्या सर कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशाक दोशी करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी, घटाई आनी पोशण मेळो. हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणे आमी भोवतीर बाबत्तान पाद्रे पियोच्या विनवणेन मागता क्रिस्तांच्या सम्या मारिपात. आमेन. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हणपाक येता. सर म्हजी पात तांकां टाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा. ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हणपाक येता. सर म्हजी पात तांकां टाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा. पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां. सांग पाद्र पियो आम्हा पासत विनंती कर भाग्यवान खुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन.